आता तुमकां घरां दाखयता कशी आसा ते, आनी ते घरांची जे लोक रावता पळय इतलीं वर्सां तेंची अशी श्रद्धा आसा की हे देवाक सोडून ते खंडर ताका व्हडले जरी हेजे बंगले दिले न्हू जाल्यार ते धाकटें घर सोडून त्या बंगल्यान केन्नाच वयचे ना, ही 100% म्हाका खबर आहा, खात्री आहा. हं. तूं जर तांकां हांगचे हे देवाक सोडून दुसरे कडेन तुका एक बंगलो दिता रे बरो व्हडलो, हं. पूण ते आपले बारीक घर सोडून हेका सोडून ते थंय वयचे ना. हं. आमी भोमाच्या नागजरवाडो हांगा आसा. नागजरवाडो हो एक दाट घरां आसा हांगा. जवळ जवळ 64 घरां ह्या वाड्यार आसा आनी ही सगळीं घरां ह्या हायवे खातीर अफेक्ट जातले अशें म्हणटात. सो आमची हांगा सगळीं नागजरवाड्या वयले लोक हांगा आसा. तांकां भंय पडला की तांची घरां ह्या हायवे खातीर वचपाची शक्यता आसा आनी पूण अजून पर्यंत कोण मान्य करना आनी कोणूच खंयचोच सरकारी ऑफिसर येवन तांकां सांगना की बाबा हें तुमचें घर एक्वायर केलां. पूण तांणी ऑफिशियल गजेटार पळयलां. हांगा म्हजे कडेन एक ऑफिशियल गजेट आसा आनी ह्या ऑफिशियल गजेटा प्रमाणे ही ह्या एरियेंतली जमीन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या आनी तांकां सांगलें की तुमी तुमचें ऑब्जेक्शन नोंद करपा खातीर तुमी गव्हर्मेंट ऑफिसान वचा. जेन्ना तांकां थंय गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की ही लँड ऑलरेडी एक्वायर केल्ली आसा आनी सांगलें तुमी येयात तुमचें कंपन्सेशन व्हरा म्हणून. सो असो एक तरेचो तांकां धक्को लागलो की तांकां खबरच नाशिल्लें की बाबा तांची जमीन एक्वायर जाल्या. सो अशे तरेचें तांकां कंप्लिटली अंधारान दवरून हें एक्विजिशनचें काम चालू आसा आनी लोकांक खबर ना तांची परिस्थिती कितें आसा, तांची घराची स्टेटस कितें आसा हो तांकां खबर ना. 64 33 घरांक खंय ऑफिशियल स्टेटस आसा कारण तांची जमीन तांच्या नांवाचेर आशिल्ली म्हूण तांकां नोटिसीस आयल्या. बाकीच्या घरांक सरकार इवन आसा म्हणून सुद्दां मान्य करपाक तयार ना. सो ह्या परिस्थितीन भितर हे लोक सगळे हांगा रावतात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां टेन्शनान आसा. आपलें घर वतलें काय ना तें तांकां खबर ना.